मासिक पाळी हो बायलांच्या जिणेतलो भोव महत्वाचो भाग। जो मेरेन बायलेक पाळी येना तो मेरेन तिका पूर्णत्व येना अशी समाजान धारणा आसा। ते फाटले कारण म्हळ्यार पाळी आयले शिवाय बायलेक मातृत्व प्राप्त जायना। इतली महत्वाची आशिल्ली ही मासिक पाळी आयज लेगीत अंधश्रद्धेन भरिल्ली दिसता। जिणेत पाळये उपरांत येवपी दुसरी महत्वाची फेज म्हळ्यार मातृत्व। आयच्या काळातूय बायल गुरुवार असली काय तिच्या पोटातल्या भुरग्याविशीं वेगवेगळ्या लक्षणांवयल्यान कितलेशेच तर्क करप सुरू जाता। तशेंच ह्या काळान गुरुवार बायलेन कितें खावचे, गिराण आयल्यार कितें करचे, प्रचलित समजुती, डिलिव्हरी उपरांतचो काळ, प्रसुती उपरांत येवपी निरशेणी हे विशीं व्हड समज आनी गैरसमज पळोवंक मेळटात। पण मुखेल गजाल म्हळ्यार हे विशय सामके चुकीचे पद्धतीन हाताळप जाता। ह्या सगळ्यात गोंधळ जाता तो पयले न्हाण आयिल्ले चलयेचो आनी पयलेच मातृत्व लाभिल्ले आवयचो। मागीर आपल्या ह्या प्रश्नांचो जापो सोदपा खातीर दोतोरा कडेन वचनासतना गुगलाची मजत घेवप जाता आनी मागीर सगळीच गणितां चुकतात। हेच गजालीचो परत परत अणभव आयिल्ल्यान फोंडेच्यो फामाद स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर रेवा दुभाशी हांणी पाळी आनी बरंच काही हे पुस्तक बरयलां। आयची बदलत चल्ली जीवनशैली आनी विचारशैली पासून पाळी आनी पाळयेच्यो समस्या तशेंच प्रेग्नन्सी, डिलिव्हरी आनी ते उपरांत बायलेच्या जिणेंतल्या सामान्य समजल्या पूण सामक्या म्हत्वाच्या अशा मुद्द्यांचेर तांणी सरळ सोप्या भाशेन सांगपाचो यत्न केला। आयज 12 मे मातृदिन, त्याच निमतान ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर तांच्याच कडल्यान सविस्तर माहिती जाणून घेवपाचो यत्न आमी करूया। नमस्कार, हांव धनश्री मणेरकर आनी आयज आमच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीन आमचे सांगतात आसात डॉक्टर रेवा दुभाशी। नमस्कार डॉक्टर, तुमकां खूप खूप येवकार आमच्या ह्या विशेष कार्यावळीन। तर सर्वप्रथम ह्या चर्चेक सुरवात करतना तुमच्या हालींच पाळी आनी बरंच काही हे पुस्तक आयल्या। खूप महत्वाचो असो बायलां खातीर हो विशय आनी त्या विशयाचेर तुम्ही सहज सोप्या भाशेन त्या पुस्तकान खूप महत्वाच्या अशा मुद्द्यांक हात घातला, त्या खातीर तुमकां खूप खूप अभिनंदन। सो ह्या चर्चेक सुरवात करतना पयलोच प्रश्न म्हळ्यार हें पुस्तक पाळी हो जितलो सामान्य विशय दिसता आमकां, मात तो तितलोच गुंतागुंतीचो आनी बरेच समज गैरसमज आमकां आयकपाक मेळटा किंवा आमची जी कोण आवय आसा, आजी आसा ती आमकां सांगता। सो ह्या विशयाचेर बरोवपाचें एक पुस्तक काडपाचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें आनी केन्ना दिसलें? एक म्हळ्यार म्हाका बरोवपाची आवड ही खूप ल्हानपणा पासून आशिल्ली, पूण हांव गायनेक जाल्या नंतर केन्नाय हांव खंयचो एक बायलांचो संबंदीत प्रश्न जर आयलो जाल्यार हांव विचार करतना एक गायनेक म्हणूनच करतालें। जेन्ना हांव गुरवार उरलें आनी म्हज्या चलयेचो जल्म जालो 15 वर्सां पयलीं, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की पुस्तकान सगळेंच बरयल्लें आसना। तेन्ना म्हजो जो प्रवास आशिल्लो तो एका गायनेका कडल्यान एका स्त्री कडेन असो चल्लो आनी तातूंत म्हज्या लक्षांत थोड्यो गजाली आयल्यो। त्यो म्हणजे पेशंटाच्या मनान खूब प्रश्न आसता, ओके, आनी ज्यो गोश्टी तांकां म्हत्वाच्यो दिसता त्यो दोतोराक दिसना आनी ज्यो गोश्टी दोतोरा खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसता ते पेशंटाच्या तकलेन सुद्दां आसना। सो हाज्या मुळे एक कम्युनिकेशन गॅप उरता आनी त्या वेळार म्हाका अशें दिसलें की ह्या बाबतीन पेशंटांच्याय सायडींच्यान विचार करून एकंदर सामाजीक आपली जी परिस्थिती आसा, कारण स्त्रीचें जें आरोग्य आसा तें फक्त गुळयो, वखदां आनी ऑपरेशनां करून बरें जावपी न्ही, कारण ती जे कितें निर्णय घेता म्हणजे अबावट रिप्रोडक्शन, लायक आपणाक कितलीं भुरगीं जाय, फॅमिली प्लॅनिंग करप काय ना, कॉपर्टी घालप काय ना, युट्रस काडप काय ना, ह्या सगळ्या निर्णयाचेर फक्त एक सायंटिफीक बेसीस ना, पूण हाज्या फाटल्यान तिचें कशें संगोपन जालां, तिच्या आजूबाजूची परिस्थिती कशी आसा, फायनान्शियल आनी सोशल कशी परिस्थिती आसा आनी ऑफकोर्स एक पुरुश प्रधान संस्कृती आमी म्हणटा त्या सगळ्याचो हाजेर प्रभाव आसता। सो ह्या सगळ्याचो विचार करून पुस्तक बरोवप अशें म्हाका दिसलें आनी तें म्हाका 15 वर्सां आदीं दिसून सुद्दां बरें जालें की हांवें तें ऑलमोस्ट आतां बरयलें, बिकॉज कारण आतां एक गायनेक म्हणून आनी एक बायल मनीस म्हणूनय म्हजी एक वेगळी मच्युरिटी आयिल्ली
आनी भरपूर असे प्रश्न म्हाका दिसताले आनी ताजे सगळे जे आमी एंगल्स म्हणटा ते मोस्ट ऑफ द एंगल्स आय कूड कॅच बाय नाव, जे म्हाका खूब वर्सां आदी शक्य जावचें नाशिल्लें. तुम्ही आताच उलयतना म्हळें की 15 वर्सां पयलीं तुमी आवय जाली एका चलयेची. सो एक गायनेक म्हणून तुमी जी इतर बायलां आसा तांकां आवयपणाची खोस दिता. पण 15 वर्सां पयलीं तुमच्या आयुश्यान तो स्पेशल क्षण आयलो, तुमी आवय जाली. तेन्ना तुमची मनस्थिती कशी आसली? सामान्य जी बायलां आसा तांकां जे प्रश्न पडटा तशे तुमकां पडटाले? कितें सांगतले तुमी? ॲक्च्युली सबंद 9 म्हयने म्हाका म्हणजे प्रेग्नन्सीन आनी प्रेग्नन्सी नंतर जी कितें कॉम्प्लिकेशनां जातात ते म्हाका खबर आशिल्ले. त्यामुळे 9 म्हयने म्हजे भरपूर टेन्शनान गेले. म्हणजे सद्दां म्हाका दिसतालें की ओके कितें एक सिम्पटम आयलो काय, ओके आय मे बी हॅविंग दीस कॉम्प्लिकेशन. सो जो आतां लोकांक गुगलामुळे जाता, कारण ते गुगल वाचता आनी तांकांय मागीर ते सिम्पटम्स वाचून दिसता की आपणाक हो प्रॉब्लेम आसतलो अशें. पण दॅट वॉज 27th January 2009 म्हज्या चलयेचो जन्म केरला जालो आनी दॅट वॉज द मोस्ट वंडरफूल डे ऑफ माय लायफ. म्हळ्यार आजून तो म्हाका ताजें पयलें रडप, ओके हाज्या आदी खूब भुरगीं रडलीं काय आमकां बरें दिसता की ओके डिलिव्हरी जाली, भुरगें रडलें की तें बरें आसा. पूण म्हज्या चलयेचें पयलें रडप आयकून म्हाका जो एक आनंद जालो दॅट कॅनॉट बी कम्पेर्ड टू एनीथींग एल्स. आय मीन दॅट वॉज अ ब्लेसिंग. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली बाय म्हजें हेल्दी आशिल्लें म्हणून म्हाका चड बरें दिसलें. डॉक्टर, तुम्ही जे आता पुस्तक बरयलां आणि आम्ही ज्याचेर आता सुरवातीकूच चर्चा केली, पाळी आणि बरेच काही, त्या पुस्तकान खूप सुटसुटीत अशें आणि खूप सिंपल अशा भाशेन तुम्ही बरयलां, इन्फॉर्मेशन दिलां. आणि त्याच प्रमाणे तुम्ही 3 मेन कॅटेगरीज केला आणि तातूंत तुम्ही हो विशय मांडला. सो पयली कॅटेगरी म्हळ्यार पाळी येवप. जेन्ना आता तुमचे चली आसा टिनेजर, सो प्रत्येक आवयक जेन्ना आपली चली टिनेज जाता, जेन्ना तो फेज येता, पाळी मेन्स्ट्रल सायकल सुरू जाता, तो फेज त्याच्या लायफान येता, तेन्ना ह्या विशीं चलयेक कशा रितीन सांगप, कशें सांगू, कितें म्हणून सांगू, कितलें सांगू, असो प्रश्न पडटा, प्रत्येक आवयक पडटा. सो जेन्ना तुमच्या चलीक सांगपाचो वेळ येयलो, वॉट इज मेन्स्ट्रल सायकल, बाबा अशे अशे बदल जातले तुज्या लायफान, सो त्या विशीं तुमी तेन्ना तुमी कशें हँडल केलें? किंवा तुमी जी इतर आवय आसात जेंची चलयां टिनेज आसात, जेंच्या लायफान तो फेज सुरू जावपाचो आसा, तांकां तुमी कसो गायडन्स दितली, कितें सांगतली? फर्स्ट ऑफ ऑल हाजी एक प्रिपरेटरी फेज आसता. म्हळ्यार आतां कितें जालां, आतां भुरगीं तांची कांयच फिजिकल एक्टिविटी जायना, खावप पिवप भरपूर तांचें जंक फूड आसता आनी ताज्या खूब भुरग्यांक पाळी बेगीन येता. सो म्हाका आय वॉज व्हेरी कॉन्शियस अबावट दीस आनी म्हणून हांव ताच्या खाण्या पिणार खूब लक्ष दवरतालें की ताणें चडशें घरा केल्लें न्युट्रिशियस हेल्दी फूड खावपाचें. आनी स्पोर्ट्सानूय हांवें म्हणजे ताजी कितें तरी स्पोर्ट्सान एक्टिविटी आसपा जाय म्हणून ताका हांवें म्हणजे वेगवेगळ्या जिमनॅस्टिक्स, टेनीस, स्विमींग हें सगळें तें करतालें. सो ह्या सायडीन तें आदी पासून हेल्दी आसप हाज्या बद्दल हांवें काळजी घेतिल्ली. आनी आदी ताका म्हळ्यार 5वे-6वेन सुमाराक म्हाका दिसलें की हें हांवें ताका सांगपाक जाय, पूण कितें आसा आवयन सांगप मातशें भुरगीं केन्ना आयकता केन्ना आयकना. हांवें ताका सांगलें, पूण तें सदांच म्हणटालें तूं म्हाका पेशंटूच समजता अशी म्हणून ताजी कंप्लेन आसता. सो म्हणून हांवें ताका वेवस्थीत समजावन सांगिल्लें की ओके तुका आतां केन्ना तरी अशें एकदम पोटान दुखून मातशें ब्लिडींग बीन जावं शकता, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल. आनी त्या वेळार ताणें भिवून वचूंक न्हय म्हणून हांवें ताका खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो. आनी त्याच सुमाराक हांव खुबश्या स्कुलांनी बीन अशें म्हणजे भुरग्यां खातीर अबावट पिरियड्स जागृती करपाक म्हणून हांव खुबशे टॉक्स घेतालें. हांवें ताज्या स्कुलान सुद्दां एक टॉक घेतलो हाज्या बद्दल आनी सांगलें, सगळ्यां बरोबर ताका समजावन सांगलें. अलीकडे खुबशे पेरंट्स दे आर वेल इन्फॉर्म की ताणें कितें सांगपाक जाय. आनी अनेकदां खुबश्यो बायलो आनी इवन घोव सुद्दां तांचे इनवॉल्ड आसता. आतां पिरियड म्हळ्यार दादले ताज्या पासून खूब पयस बीन अशें रावना, दॅट इज अ गूड सायन. आनी आपल्या चलये बद्दल तर म्हणजे बायलेक बीन ते कितेंय करीत, पूण आपल्या चलये बद्दल दादल्या मनशाक मातशी एक वेगळी अटॅचमेंट आसता आनी ताज्या ते ताज्या बद्दल ताका एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जाता आनी आमी ताजी कशा बाबतींत मदत करूं शकता ह्या बाबतींत तांचो विचार डेफिनेटली चालू आसता. सो ते क्लिनिकान येवन सुद्दां केन्ना केन्ना चलयांक आपल्या हाडटा आनी डॉक्टर तूं मातशें हाका एक्सप्लेन कर म्हणून सांगता.
प्लस आता गव्हर्मेंटान सुद्दां खूब म्हणजे थ्रू द गव्हर्मेंट इनिशिएटीव ह्या भुरग्यां खातीर मेन्स्ट्रुअल अवेरनेस खुबसो जाल्लो आसा. पण मेन गजाल म्हळ्यार आमी सुरवातीक म्हणजे भुरगीं ल्हान आसात, खावनी तेका बाबा जंक फूड खावनी असो जो एक हय. एटिट्यूड आसा तो खंय तरी चेंज करपाक जाय. डेफिनेटली तो चेंज सो करपाक जाय. तेन्नाच्यानूच हेल्दी फूड दिवप किंवा त्या दृश्टीन केअर घेवप जेणे करून जी आतां सुरू जाला पाळी बेगीन येवप ते खंय तरी नॉर्मलाक येतले, कमी जातले. सो हय. तो एक मेन गजाल तुमी म्हळ्या. सो डॉक्टर तुमी आनी एक ह्या पुस्तकान जो महत्वाचो विषय मुद्दो मांडला तो म्हळ्यार पाळीच्या तक्रारींसाठी डॉक्टर कधी जावं. सो आमी पळयता की स्टार्ट जाता पिरियड्स तेन्ना ते स्टार्टींग नॉर्मल नासता किंवा पिरियड प्रॉब्लेम आयज PCOD म्हणा किंवा वेगवेगळे जे बदल आसा ते जायत आसा. सो ह्या दृश्टीन केन्ना केन्ना घरगुती उपचार करून किंवा गुगलाची हेल्प घेवन जो कितें रिसर्च करून मेडिसिन्स घेवप जाता वीच इज खरें म्हटल्यार रॉंग. सो ह्या खातीर कितले महत्वाचे डॉक्टरा कडेन वचप तुमी कितें सांगतली आयज मेसेज दितली? केन्नाय बायलांक कितें दिसता जाणा की आपणाक पाळये बद्दल सगळें खबर आसा आनी म्हणून ती हें आपणाक जें कितें खबर आसा तें दुसऱ्या बायलेक सांगपाक ट्राय करता सदां. सो हें पर्सनल कम्युनिकेशन खूब जाता हाज्या बाबतीन एंड दॅट इज द मेजर सोर्स ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन. हांवें पळयलां की ज्यो कितें गैरसमजुती ज्यो कितें आसा पळय ते ह्या टिनेज वर्सांनी ह्या चलयांक ती एकामेकाक सांगतात. तांकां कोणे तरी आवयन सांगिल्लें आसता, आजयेन सांगिल्लें आसता. अशें करून तांच्यो भरपूर मिसइन्फॉर्मेशन एकामेका कडेन पावता. हातूंचें एक सगळ्यान व्हडलें मिसइन्फॉर्मेशन म्हळ्यार हांव म्हणत की गरम वस्तू खाल्ली कितें तरी. आतां गरम मिन्स दे मीन हीट प्रोड्युसींग आनी प्रत्येक बायल एक कितें तरी वस्तूचें नांव सांगता. आय थिंक खरवस, तीळ, पपई, आंबो, पायनॅपल, कलिंगड, ऑल दीज आर सपोज टू बी हीट प्रोड्युसींग. आनी गोंयान हें सामकी फेमस हें आसा तें म्हळ्यार कोक पिवपाचो. आनी कोकूच कित्याक तो सगळ्यान स्ट्रॉंग म्हळ्यार ताणें तो पिवन पाळी येवंक शकता ऑर चॉकलेट खावन पाळी येवंक शकता. म्हणून खूब ह्यो चलयो सुद्दां पिरियड बीन तांचो एक्चुअली बिकॉज ऑफ PCOD ऑर बिकॉज ऑफ इटींग जंक फूड, लॅक ऑफ एक्सरसायज, बिकॉज ऑफ एक्सेसीव वेट गेन ह्या सगळ्या गोश्टीमुळे तांचो तो पिरियड येना. आनी मागीर ती हें सगळें घरा कडेन ट्राय करता. ती ट्राय करता मागीर फुडें वचून आफ्टर गेटींग मॅरीड ऑल्सो दे ट्राय द सेम स्टंट्स. सो अशा वेळार खुबदां प्रेग्नन्सी बीन मिस आउट जावपाचो चान्स आसता. पूण हे समजूत प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्दतीचें आसता. पण त्याचोच फुडलो प्रश्न म्हळ्यार आतां पाळये विशयी तुमी सांगले पण फुडें जावन जी प्रेग्नन्सी आसता बोथ आर इंटरलिंक्ड. सो ताच्या विशयी आमी बरेच मिसकॉन्सेप्शन्स पळयता, गैरसमज पळयता. म्हणजे आमची घरातली जाणटी बायलां जावं, माय जावं किंवा आनी आजी माय जावं, एक घरातली सून प्रेग्नंट आसा म्हळ्यार कितें कितें सांगप सुरू जाता, हेच खा, तेच खावं नाका, अशेंच कर. सो अशे मिसकॉन्सेप्शन्स तुमी आतां गायनेक म्हणून कितलीशीं बायलां तुमच्या कडेन येता आसतलीं, अशे मिसकॉन्सेप्शन्स घेवन येता आसतलीं. सो ताचे विशयी तुमकां कितें आयला अनुभव? हो बुकूच ह्या मिसकन्सेप्शनामुळे हांव बरोवंक शकलें. म्हणजे द एंटायर क्रेडीट गोज टू माय पेशंट्स बिकॉज वॉट एवर इज देर इन दीस बूक इट इज नॉट देर ऑन द इंटरनेट. सो हें सगळें एकामेका कडेन उलोवन जे आमी एकामेकाक सांगता त्योच गोश्टी हातून आयिल्ल्यो आसता. फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रेग्नन्सी बद्दल इतली हायप करपाची गरज ना. इट्स अ फेज ऑफ लायफ. इट इज नॉट एबनॉर्मॅलिटी. ते कितें रोग जाला, दुयेंत पडलां अशें न्हय. ती तुवें वेवस्थीत समजून घेवपाक जाय. दुसरें म्हणजे प्रेग्नन्सीन हें खावप काय तें खावप इट्स एक्चुअली अ मॅटर ऑफ कॉमन सेन्स. जें कितें वॉट एवर यू आर इटींग देर आर ओन्ली 2 टायप्स ऑफ फूड्स. आमच्या बुकान हें गरम आनी थंड हाजे बद्दल कांयच बरयल्लें ना. आनी हें लोकांचे म्हणजे हे ऐकीव गोश्टी आसा सगळ्यो. आनी ताज्या आनी ताका सायंटिफीक बेसीस असो कांयच ना. पूण कितें जालां आमच्या लायफान सायंटिफीक एटिट्यूड म्हणटा तो कांय ना. आनी ताज्या कोण सांगता तें वी नेवर गो टू क्वेश्चन. कारण तूं क्वेश्चन करपाक गेल्या म्हळ्यार तूं चड सुबेज. नोबडी वॉन्ट्स टू बी इन बॅड बुक. सो इवन मागीर तें मनाक पटलें ना पटलें तरी तें आपूण तुजें आयकलें ना म्हणून आनी कॉम्प्लिकेशनां जावपा नाका म्हणून ती
आयकून घेता, पण द फॅक्ट इज दॅट हाज्या फाटल्यान बेसीस असो कांय ना की हे अशे अमूक अमूक आयटम्स खावन, लायक फॉर एग्जाम्पल आंबो. ह्या दिसांनी सगळे पेशंट विचारता डॉक्टर आंबो खाल्ल्यार चलता, आंबो खाल्ल्यार चलता. मँगो इज सच अ वंडरफूल फ्रूट, कळ्ळें न्ही. इट्स फूल ऑफ विटमीन सी, विटमीन ए, फायबर आनी बेस्ट लागता खावपाक. हांव ताका सांगता डेफिनेटली दे कॅन ईट मँगोज, पूण ताणें कितें उश्णता वाडटा म्हणून तांकां खावपाक दिना. एक्चुली इट्स अ गूड लोकल फूड, इट हॅज टू बी इटन. कळ्ळें. आतां कलिंगड गरम कशें म्हाका खबर ना, तें खाल्लें काय हरशीं बरें थंड दिसता, पूण दॅट इज ऑल्सो लेबल्ड एज हॉट फूड. आय डोंट नो हाव. आनी ताज्या मुळे न्युट्रिशियस गोश्टी लोक खायना. मागीर खावपाचें कितें? ओके, यू आर ऑन टॅबलेट्स आनी पिझ्झा, बर्गर, वडा पाव, भेळपुरी हाज्या बद्दल तांकां कोण कांय सांगिना, कारण तांकांय जाय आसता. म्हाका एक पार्सल करून हाड म्हणटा ती. सो हे अशे खूब गैरसमज आसा. बेजिकली इटींग इन प्रेग्नन्सी इज जस्ट कॉमन सेन्स. देर इज ओन्ली हेल्दी फूड अँड जंक फूड. यू हॅव टू ईट हेल्दी फूड, एवॉयड जंक फूड. आनी हें प्रेग्नंट बायलेनूच कित्याक? सगळ्यांनीच करपाक जाय, दादल्यांनी करपाक जाय. अँड यू हॅव टू फॉलो इट फ्रॉम डे वन ऑफ युअर लायफ टील द एंड. फक्त प्रेग्नन्सीन कितें आसा, युअर कॅलरी रिक्वायरमेंट इन्क्रीजीस दॅट ऑल्सो बाय 300 कॅलरीज इन पयले थोडे म्हयने. आनी मागीर ड्युरींग द म्हणजे डिलिव्हरी नंतर वेन यू आर फिडींग मातसो तुजो कॅलरी इंटेक वाडटा. यू हॅव टू ईट आयर्न रीच फूड, कॅल्शियम रीच फूड. पूण तेंच आयर्न रीच आतां मेथी आसता, पालक आसता, तीळ, खजूर, दीज आर गूड सोर्सीस ऑफ आयर्न, पूण लोक ते खावपाक दिना. किंवा जे कितें खाता ते प्रमाणान खावप, हे एक तेचेर सोल्युशन आसूं शकता. हां, ओके. सो पण जेन्ना आमी आतां गैरसमजां विशयी उलयता, मिसकॉन्सेप्शन्स, तेन्ना खंय तरी ह्या मिसकॉन्सेप्ट, आतां तुमी सांगलें हे अमूक अमूक फूड अमूक अमूक हेतून रीच आसा, विटामिन्स म्हण किंवा आयर्न म्हण. सो जेन्ना ह्या गैरसमजुतीक लागून त्या प्रेग्नन्सीच्या टायमार त्या बायलेक ते खावपाक मेळना, तो सोर्स कमी जाता, आयर्नाचो सोर्स म्हण किंवा विटामिनाचो सोर्स म्हण. सो हाचो कसो त्या बायलेच्या आरोग्याचेर परिणाम जाता, कितें सांगतली तुमी? हय, आयर्न आमचे भारतीय जेवण म्हणजे आमी चडशे शिजयल्लें आसता. सो मोस्ट ऑफ इट म्हणजे आयर्न सोर्सीस एज इट इज कमी. म्हणजे इफ यू ईट नॉन वेज यू हॅव अ गूड सोर्स ऑफ आयर्न, पूण अदरवायज वी हॅव लिमिटेड सोर्सीस. तातूंत ते आमची रांदपाची पद्दत अशी आसा की ते चड आमकां हातूंच्यान डायटांच्यान मेळना, म्हणून आमकां मागीर तांकां आयर्न सप्लिमेंटेशन दिवचें पडटा आनी टॅबलेटी दिवच्यो पडटा. आनी त्या टॅबलेटींचे मागीर सायड इफेक्ट आसता, जशें की संडासाक सारकें न जावप, ताज्या मुळे मागीर मूळव्याध बीन जावप. सो ह्यो गोश्टी आसता. आनी ताज्या मुळे आमच्या म्हणजे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट हेमोग्लोबीन हें सदांच कमी आसता. आनी डिलिव्हरीच्या टायमार खूब ब्लिडींग जावपाची शक्यता आसता. ताज्या मुळे हाचेर परिणाम जावंक शकता. बट द अदर दीस इज ती जंक खाता खुबशें प्रेग्नन्सीन. आनी आतां तें जंक इज ऑलमोस्ट नॉर्मल. 80% जंक आनी 20% हेल्दी फूड खाता. तीच हॅबीट तांकां मागीर उरता, तीच हॅबीट भुरग्या कडेन वता अँड इट कंटिन्यूज. आनी एक आमी ह्या दिसांनी पळयता म्हटल्यार पिरियड फुडें ढकलप. आतां लग्न फंक्शन आसा म्हण किंवा आनी कितें देवाचें कार्य आसा किंवा आनी कितें फंक्शन आसा, ताका लागून आपणाक ते एन्जॉय करपाक जाय, मेळपाक जाय म्हणून पिरियड जर लागीं आसलो जाल्यार डॉक्टरा कडेन वतात किंवा डिरेक्टली फार्मासीन वतात. आयज गुगल आसा, गुगलाचेर ईच एंड एवरी मेडिसीन, खंयचें मेडिसीन खंयच्या हेच्या खातीर यूज करता ती सगळी इन्फॉर्मेशन आसा. ती ब्रावज करून डॉक्टरा कडेन न वता फार्मासीन वचून टॅबलेट्स घेवन पिरियड्स फुडें ढकलप हो प्रकार कॉमन जाला. आतां हो प्रकार कितलो योग्य आनी आरोग्याक तेचे कितले दुश्परिणाम जावंक शकता? सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज बॅड. आनी ह्या दिसांनी ऑलरेडी द हॉर्मोनल बॅलन्स इज नॉट सो गूड. फॉर एग्जाम्पल आतां पिरियड रेग्युलर येवप हेंच म्हणजे देर आर म्हणजे कितें आय रेअरली फायंड पेशंट्स हूज सायकल्स आर रेग्युलर नॉर्मल फ्लो आनी त्या बाबतीन तांकां कांय इश्यू ना. मोस्ट ऑफ द पेशंट्स आर हॅविंग इरेग्युलर पिरियड्स. तातूंत पाळी तुमची बेगीन सुरू जाता एट द एज ऑफ 10 आनी आतां ती 55 नंतर थांबता. सो दीस फेज हॅज इन्क्रीज बाय ऑलमोस्ट 10 years. तातूनय हे गुळयो घेवन तुमी पाळी फुडें व्हरता, मागीर ते कंटिन्युअस ते गुळयो घेता.
हाचे डेफिनेटली दुष्परिणाम जावं शकता. कारण हे गुळयो थांबल्यानंतर मागीर खूब जाणांक मागीर परत तांचो हॉर्मोनल बॅलन्स बिगडून इरेग्युलर पिरियड्स जाता. आनी ल्हान भुरग्यांक, इतल्या ल्हान भुरग्यांक तुमी एक्चुअली दिवपाक जायना. पूण आतां 10 वर्साच्या भुरग्याची पाळी येता, येवं शकता म्हणून तुमी ताका गुळयो दिवप हें बरोबर न्ही. म्हाका दिसना की हें आमच्या पुर्वजांनी सांगिल्लें, कारण त्या वेळार इतल्या ल्हान भुरग्यांक पाळी येनाशिल्ली. दुसरी गोश्ट अशी की खूब वेळा लोकांची प्रेग्नन्सी आसता ती कळना हाज्यामुळे. तांकां दिसता की आपणें पाळी फुडें ढकलपाक ज्यो गुळयो घेतल्या ताज्यामुळे आपलो पिरियड येवंक ना आनी म्हणून ती खूब दीस वाट पळयता. सो हाज्यामुळे खुबशीं कॉम्प्लिकेशनां जावंक शकता. केन्ना केन्ना प्रेग्नन्सी आमची युजली गर्भाशयान उरता, युट्रसान आसता, पूण खुबदां ती ट्युबान उरूं शकता. आनी ही अशीच प्रेग्नन्सी जर लक्षान आयली ना ज्या टायमार लक्षान येवपा जाय त्या टायमार, जाल्यार ती ट्यूब फुटून खूब व्हडली कॉम्प्लिकेशनां जावंक शकता. आमी आतां उलयतना तुमी सांगलें बदलतो आहार, जो आतां पयलीं जो आसलो आमचो हेल्दी आहार, तो आतां जंक फुडा कडेन नॉर्मल जाला. 80% जंक फूड जाल्यार 20% आमी नॉर्मल आहार घेता म्हणया. सो आमची खंय तरी लायफस्टायल, जिवनशैली बदलता, पण दुसऱ्या सायडीन विचारशैली मात बदलतना दिश्टी पडना. अंधश्रद्धा म्हणा किंवा जे पयलींच्यान चालू जाला, आमी उलयतना म्हळेंच की हें खावं नाका, तें खावं नाका, किंवा आनी वेगळ्या दृश्टीन विचारशैली, ती खंय तातूंत खंयच बदल जाल्लो आमकां दिश्टी पडना. सो हाचेर तुमचो टेक कितें सांगतले तुमी? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आमी जिवनशैली पळोवया आदी कशी आशिल्ली ती. म्हळ्यार आय थिंक आय वॉज अ लकी चायल्ड टू बी बॉर्न इन 80s 90s. हे हांवें पळयल्लें आसा, ज्या वेळार रिसोर्सीस वर लिमिटेड. त्यामुळे घरचेंच अन्न खावपाचें पडटालें, वेदर यू लायक इट ऑर यू डोंट लायक इट. यू डिडंट हॅव ऑप्शन्स. तुका चड व्हेहिकल्स नाशिल्लीं, तूं स्कुलान चलत वतालें, घरा परत येतालें. आनी आमचे एंटी ऑक्सिडंट्स म्हळ्यार काण्णां आनी चुन्नां तेन्ना. अँड दॅट वॉज अ ब्युटिफूल फेज ऑफ लायफ. आतां कितें जालां, आतां जेवण खाण म्हळ्यार यू कॅन, स्विगी आसा तुजे कडेन, सो ते सामकें घरा येवन पडटा. यू कॅन जस्ट बी ऑन युअर ॲट होम अँड ऑर्डर एवरीथींग. तुका खंय वचचें पडना. इवन आतां भुरगीं स्कुलान वता म्हळ्यार तो बालरथ येता, तांकां व्हरता, थंय पावयता. ऑर ट्युशनाक वता जाल्यार तांकां तांचे पेरंट्स पावयता. देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, प्लस देर इज मोबायल which is not allowing you to move from any place. So ल्हान मनशा पासून व्हडल्या मनशांची सगळ्यांची शैली ही एकूच जाल्या. सो आदी जे कितें एक्सरसायजीस तुज्या डे टू डे लायफांच्यान जाताले ते आतां जायना. हाज्यामुळे तेन्ना पळय तुवें केन्ना जीम बीन आयकल्लो, इट वॉज नोबडी सॉ देयर मदर डुईंग एनी वर्कआउट, बिकॉज वर्कआउट वॉज डन बाय, तूं जेन्ना बांयचें उदक काडटालें ऑर तूं रगड्यार वाडटालें तेन्ना तो एक्सरसायज ऑटोमॅटिकली जातालो. सो दीस वॉज नॉट रिक्वायर्ड. सो आनी तांचेर तितलो ताण नाशिल्लो अशें हांव म्हणूं शकता. कारण आतां आमचे खातीर खुबश्यो गोश्टी सोंप्यो जाल्या. लायक आमच्या घरांची कामां मातशी, मिक्सर आसा, वॉशिंग मशीन आसा, कुकिंगाक भरपूर तुका साधनां मेळटा. घरा तुका यू कॅन कीप अ मेड. सो ह्या गोश्टीमुळे सम थिंग्स हॅव बिकम इजी, बट सम थिंग्स हॅव डेफिनेटली बिकम डिफिकल्ट. तरी सुद्दां, सो दीस इज लायफस्टायल रिलेटेड. सो दीस हॅज रिजल्टेड नाव इन मोर वेट गेन, मोर मेन्स्ट्रुअल इरेग्युलॅरिटीज आनी टोटल इल हेल्थ आनी लॉट ऑफ स्ट्रेस. आतां लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम. वर्किंग फ्रॉम होम इज अ व्हेरी स्ट्रेसफूल कंडिशन ॲक्च्युली. तर हाज्यामुळे लायफस्टायलीन आमच्या स्ट्रेस वाडला. सो this is the way the lifestyle has changed and we are moving away from a good healthy lifestyle. आता तूं जेन्ना विचारशैली म्हणटा, आतां आमकां घरान एक चलो आसप ही आजून सुद्दां बायलांची मानसिकता आसा. इतली आमची टॅक्नॉलॉजीन आमी फुडें गेली. आतां आमचे कडेन iPhone 6, 7 कितें आयला तो आसतलो. वील हॅव अ 5G नेटवर्क, बट ऑन दॅट वी वॉन्ट टू सर्च वॉट आर द बेस्ट चान्सीस ऑफ मी गेटींग अ सन. इन वॉट वे आय कॅन हेल्प इट. कितें खाल्लें काय तशें जातलें, ऑर वाय स्पर्म आपूण कशें वाडयतलो. सम फनी कायंड ऑफ थिंग्स पीपल आर सर्चिंग. म्हणजे कितें केल्या नंतर, ऑर दे आर ट्रायंग टू फायंड आउट की खंय तांचें म्हणजे तांकां कळूं शकता. लायक द अदर कंट्रीज, कळ्ळें, गल्फान गेलें, देर इज नो इश्यू. सो थंय ते चलो काय चली ते सांगता. सो देर आर मेनी पीपल, आतां पयसो आयला, दे आर रेडी टू स्पेंड द मनी, गो आउट, determine what is the sex of their child and come back. But
मानसिकता बदलूंक ना म्हणून ह्या टॅक्नॉलॉजीचो कांयच फायदो जायना. पण आतां जेन्ना असो लायफस्टायल जाला की तुमकां 4 भुरगीं असलीं तरी दे कॅन बी इन 4 कंट्रीज एंड यू कॅन बी इन युअर ओल्ड हावस इन गोवा. तरी सुद्दां लोकांक आपणाक एक चलो जाय आनी तो फुडें वॉट एवर म्हणजे तेका राजा महाराजा काय न्ही गाडी चलोवपाक, पूण सगळे आपले आडनांव चलयतलो कितें जो कॉन्सेप्ट आसा तो चालूच उरता. Many times it is the old people in the house are pestering them about this. पण ह्या लोकांकडे हांची व्यसनां सगळीं चालू आसता, हांचे कडेन दे आर इंडिपेंडंट. बाकी सगळें ते कितें जाय ते करता, तेन्ना ते घरांच्या जाणट्यांचे बीन कांय आयकना. पूण ह्या वेळार मात तांकां ते जाणटे आमचेर प्रेशर घालता म्हणून दे आर ट्रायंग फॉर अ सन डेस्परेटली. सारकें. आजून एक पळोवपाक मेळटा म्हणजे आतां जशी टॅक्नॉलॉजी प्रगती करता तशेंच आतां तुमच्या फिल्डानूय IVF सारके ऑप्शन्स येयला, जाका लागून आयज बायलां आसा ती करियराक म्हणजे टील 40 करियर इम्पॉर्टन्स दिवन मागीर फुडें तरी खंय तरी आफ्टर एज 40 एजा उपरांत प्रेग्नन्सीचे चिंतता आनी IVF हो आतां तांकां बेस्ट मिडियम जाला. सो आफ्टर हो जो प्रकार चालू जाला आतां ह्या दिसांनी, सो ताचेर कितें सांगतली तुमी? आतां एक गोष्ट जाल्या ती म्हणजे लग्न करपाचें एज खूब फुडें गेलां आनी द बेस्ट टायम टू कन्सीव हॅज कम बिफोर दॅट. आतां पिरियडूय बेगीन येता आनी ताजे मुळे एक्चुली द बेस्ट टायम टू कन्सीव इज फ्रॉम 20 to 25. हू वील गेट मॅरीड बिटवीन 20 to 25? तर आनी दुसरें म्हळ्यार आतां करियर ऑप्शन्स खूब आसा, चलयांकूय आपणाक इंडिपेंडंट जावचें दिसता आनी त्यामुळे हो भुरगीं जावपाचो ऑप्शन मातसो फाटी पडटा बिकॉज एनीवे इट इज अ डिझायर. आतां कितें आसा, तुवें लग्न करप काय ना, तुका भुरगीं जावप काय ना, इट्स कम्प्लिटली एक्चुली अ इंडिविज्युअल्स चॉयस. पूण इन अ कंट्री लायक इंडिया वेर ऑलमोस्ट 99% ट्राय टू गेट मॅरीड and out of that almost 99% want to have a baby or somebody forces it on their mind that they should be having a baby. तर जेन्ना अशी मेंटॅलिटी आसा तेन्ना हें भुरगें रायट टायमार जावप इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर करियरा मुळे इट्स डेफिनेटली म्हाका दिसता की ह्या बाबतीन वी कॅनॉट बी कंपेरींग मेल अँड फिमेल. यू कॅन बी कॉम्पिटिटीव कळ्ळें, बट इट डजंट मीन यू शूड नॉट बी हॅविंग कॉम्पिटिशन, बट देर आर सम एक बायलेचो एक फिजिकल स्टॅमिना आसता, एक मेंटल स्टॅमिना आसता विच इज टोटली डिफरंट फ्रॉम a man's physical and mental stamina, and actually you are meant to be complementary. There is nothing about being a man or being a woman, it's more about being human and cooperating with each other so that both grow in their life. So तुमकां तुमचे चलयेन शिकून बरें व्हडलें जावप अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमची सून शिकिल्ली घरान आयल्या तर तिजोय प्रोग्रेस जावप अशें तुमकां खंय तरी दिसपाक जाय. जर लग्ना नंतर सुद्दां करियर चालू उरूं शकता. आतां म्हज्या बाबतीन पळोवपाक गेल्यार हांवें लग्ना नंतर म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां. हांव जेन्ना प्रेग्नंट आशिल्लें तेन्ना 6 म्हयन्याचेर हांवें एग्जाम दिल्या आनी आय हॅव सीन इट इन द अदर स्टेट्स वेर दीज आर गोईंग पॅरलल. पीपल आर गेटींग मॅरीड अँड दे आर म्हणजे अशें कांय ना. कित्याक गोंयान खूब जाणांक दिसता आमी अजून सेटल जावंक ना, म्हळ्यार कितें यू आर वेटींग, भुरग्यान सांगलां तुमकां गाडी जाय, बंगलो जाय, मागीर आपूण येता, अशें कांय ना. सो दीज थिंग्स कॅन गो हँड इन हँड एक्चुली. सो these things have to happen at right time. So म्हाका दिसता at least एक 25 to 30 is a good marriageable age, and by 35 you should finish your plannings about the children. खूबदां आतां कितें जाता, IVF is a big gift for people who want to have a baby. पूण फक्त भुरगें जालें म्हणून जायना. आतां हांवें खूबदां पळयलां की 50चेर लोक IVF करपाक वता आनी तांचेरूय सोशल प्रेशर खूब आसता बिकॉज ऑफ वीच दे आर ड्रिवन टू दीस एंड. आनी पूण मागीर त्या भुरग्याचें कितें? वी हॅव इवन सीन की पेरंट्स हांचे कोणाक कॅन्सर जाता, कोणाक हार्ट एटॅक जाता, एंड दीज चिल्ड्रन हॅव बिकम ऑर्फन एट द एज ऑफ 5 and 6 अगेन. तर ताज्या मुळे हेंय लक्षांत घेवंक जाय की प्रत्येक गोश्ट जावपाची लायफान एक टायम आसता अँड इट इज ऑलवेज बेटर बिकॉज पेरंटींग इज नॉट जस्ट गिवींग बर्थ टू अ बेबी. मागीर भुरग्याक तुमी जाय, तुमकां भुरगें जाय आनी प्रत्येक एक रिक्वायरमेंट आसता ती त्या एजीन करप बरें आसता. IVF इज डेफिनेटली अ बून. पूण जर खंयच्या गजाली मुळे तुमकां कळटा की साद्या मेथडान जर तुमकां जायना जाल्यार तो डिसिजन तुमी बेगीन घेवपाक जाय. प्रिफरेबली बाय 45 यू हॅव टू बी क्लियर ऑन दीस डिसिजन.
सारकें आणि एक जी मुद्दो जाचेर तुमी ह्या पुस्तकान फोकस केला तो म्हणजे पोस्टपार्टम डिप्रेशन, हय विच इज ऑल्सो अनदर कॉमन थिंग आतां दिसता. ताचे विशय म्हणजे हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाडपाचो कारण कितें कितें सांगतले? एक म्हणजे सध्या सोशल मिडियामुळे गुरवारपण भुरगें म्हळ्यार एक इव्हेंट जाला आनी प्री वेडींग शूट पोस्ट वेडींग शूट जालें. आतां आनीकूय आतां कितें इव्हेंट आतां तो 5व्या म्हयन्या वयली फुलां सगळ्यांनी हिरव्यो साडयो न्हेसून मागीर प्री डिलिव्हरी एक शूट आसता. मागीर आतां तर दुसरें इवन ड्युरींग डिलिव्हरी पीपल वॉन्ट टू टेक अ शूट. ओके. सो द होल कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑन शूटिंग. तर ताज्यामुळे भुरगें आपूण आतां एक आई जावपाचें आसा, आपल्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी येवपाची आसा एंड इट इज क्वायट अ डिफिकल्ट फेज इस्पेशली वेन हेल्पिंग हँड्स आर डिक्रिजींग. आतां घरान हेल्प करपाक तितले मदतीचे लोक आसना आनी अशा वेळार मानसीक तयारी बरी करून जाल्ली नासता. यू आर थिंकींग की इट्स गोइंग टू बी अ व्हेरी इजी फेज कारण तुमी सेलिब्रिटीज पळयता, ही सेलिब्रिटी ती सेलिब्रिटी प्रेग्नंट मागीर डिलिव्हरी जावन तांचे बरे हासरे फोटो पळयता आनी त्यामुळे तुमकां दिसता की एवरीथींग इज फायन बट इट इज नॉट. इट्स अ प्रिटी सिरियस फेज इन लायफ आनी त्या वेळार आवयन त्या भुरग्याक आनी फॅमिलीन सुद्दां त्या भुरग्या खातीर टायम दिवपाक जाय. त्या वेळार वचून पेशंटाक डिस्टर्ब करपी जे विजिटर्स आसता दॅट इज वन बीग हिंड्रन्स इन द मदर अँड बेबी बॉन्डिंग. सोशल मिडिया इज अनदर हिंड्रन्स. तिसरें म्हणजे बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल इश्यूज मातशे पोस्टपार्टम ब्लूज म्हणून आसता. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लेडीज आर सफरींग फ्रॉम दॅट. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू नो दॅट यू आर वल्नरेबल आनी तुज्या बाबतीन हें जावं शकता आनी तुका जर तें जाता जाल्यार तुवें तें दुसऱ्याक सांगपाक जाय. आमचें कितें आतां आमचें तर मातृत्व म्हणजे एक तो मुकूट जर तुज्या तकलेर बसयलो काय ना की दॅट इज सामकें भव्य दिव्य कितें तरी. सो यू कांट इवन टेल की इट इज हर्टींग यू. तें सांगल्यार तूं बरी आवय न्ही अशें खंय तरी लोकांचे आपणाक कमेंट्स मेळटले म्हणून ती आवय सांगपाक वचना. आनी ताज्या नंतर म्हणजे ही कंडिशन म्हणजे जी बारीक पोस्ट नेटल ब्लूज आसता ती मातशी सायकोसीस पर्यंत सुद्दां वचूं शकता. सो स्वता पेशंटान हाज्या बद्दल मातशें जागरूक आसप, ताच्या फॅमिलीन ते जागरूक आसप अँड मोर दॅन मेकिंग इट एन इव्हेंट सी दॅट यू पास थ्रू दॅट फेज नायसली. यू हॅव अ बेटर बॉन्डिंग वीथ बेबी. ब्रेस्ट फिडिंगाचेर चड लक्ष दिवप इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन पुटींग पोस्ट ऑन सोशल मिडिया. सारकें डॉक्टर तुमचे. तर आतां आमी ह्या चर्चेच्या शेवटाक पावल्या. सो एक मेन क्वेश्चन म्हळ्यार इतले आमी आतां आवयपणाचेर मेन्स्ट्रुअल सायकलाचेर डिस्कस केले. सो मदरहूड म्हटल्यार मदर्स डेच्या निमतान आमी हो आयज कार्यावळ करता. सो मदरहूड म्हटल्यार तुमी कितें सांगतली? सी टू हॅव अ बेबी इज अ ब्लेसिंग. आपणाक भुरगें आसप इज अ ब्लेसिंग. दीस इज अ जनरल मेंटॅलिटी दॅट वी हॅव अँड इट इज म्हणजे पर्सनली आय कॅन से इट इज अ ब्लेसिंग. त्याच्यामुळे तुमकां लायफान एक वेगळो एक्सपिरियन्स मेळटा पूण इट इज नॉट कंपल्सरी. आतां कोणाक हें मातृत्व हें फक्त तुज्या पोटान तुका स्वताचें भुरगें जालें म्हणुनूच तुजे कडेन येता अशें कांय ना. सम अनमॅरीड लेडी अ डायवोर्स लेडी शी ऑल्सो कॅन हॅव दीस इन हर. तिजे कडेन हें मातृत्व चड आसूं शकता ऑर भुरगें जावन सुद्दां एखादी बायल ही फक्त तिका भुरगें जाता पूण ती आवय जाताच अशें कांय ना. सो इट इज अ डिफरंट फेज. एक दादलो सुद्दां हें आवयपण बऱ्या तरेन निभावंक शकता. आतां तुवें खंयचो प्रोजेक्ट हातान घेतलो आनी तो तुवें बरो करून दाखयलो ऑर तुवें एक संस्था चलयली ती बरी करून दाखयली. दीस इज ऑल्सो मदरहूड. तर इट इज अ डिझायर पूण सपोज बाय सम बिकॉज ऑफ सम रिजन्स जर कोणाक जर भुरगें जायना ती त्या मनशाची चूक न्ही आनी बाकीच्या लोकांनी ताज्या बद्दल जजमेंटल जावपाची गरज ना. तो ताजो त्या पेशंटाचो त्या बायलेचो पर्सनल इश्यू आसा. इट शुडंट बी तिका दोश दिवपाक तिका सोशली आउटकास्ट करप हें आतां सुद्दां चलता. हें करपाची कांयच गरज ना आनी त्या बायलेन सुद्दां स्वताक आपूण कितें तरी इनकम्प्लीट आसा अशें समजून घेवपाची कांयच गरज ना. तुका स्वताचें भुरगें जावप हाजो अर्थ तुज्या लायफाची परिपुर्ती म्हणटा आमी ताका. परिपुर्ती जावप अशें कांयच ना. देर आर डिफरंट वेज इन वीच दीस मदरहूड कॅन कम टू यू and it can come even to a man. थँक्यू डॉक्टर. तुम्ही खूप
सोप्या आणि सिंपल भाशेन जे कितें आसा मेन्स्ट्रल सायकल म्हणा किंवा प्रेग्नन्सी म्हणा त्याच्याविषयी खूप बारीक बारीक गजाली पण तितल्योच महत्त्वाच्यो गजालींचेर आयज फोकस केला. सो आता आमी एंड करता हो प्रोग्राम, पण डॉक्टर रेवान ज्यो महत्त्वाच्यो गजाली सांगल्या तो म्हळ्यार तातूंतली पयली गजाल म्हळ्यार आयची आमची बदलत चल्ली जी जीवनशैली बदलता, जी विचारशैली अजूनय बदलूंक ना, अजूनय आमी खंय तरी फाटी आसा विचारांनी, ती ह्या दोन्ही गजालींचेर खूब भर दिवपाची गरज आसा. जीवनशैली आमची ओरिजिनल फूड हॅबिट्स आसा त्यो खऱ्योच आरोग्याच्या दृश्टीन खूब बऱ्यो आसात, त्यो आमी फॉलो करपाक जाय. ना की जे 80% आमचे आयज जंक फूड जे आमचे इटींग हॅबिट जाल्या ते खंय तरी आमी ताका खंय तरी एंड दिवपाक जाय. दुसरें म्हळ्यार विचार, आमचे विचार जशी आमी लायफस्टायलान प्रगत जाल्या तशी विचारांनी आमी खंय तरी फुडें येवपाची प्रगत जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे प्रत्येक गजालीचो जावपाचो एक वेळ आसता आनी त्या वेळाचेर ती गजाल जावप महत्त्वाची हें प्रत्येकान लक्षात घेवपाक जाय. आनी सगळ्यान महत्त्वाची गजाल म्हळ्यार आरोग्याच्या दृश्टीन कितेंय क्वेश्चन्स असल्यार सरळ डॉक्टरा कडेन वचचें, ना की गुगलाचेर ब्रावज करून थंयच्यान इन्फॉर्मेशन घेवन स्वताक मिसगायड करचें. आनी साद्यो साद्यो गजाली आसात त्यो कित्याक कॉम्प्लिकेटेड करचे. जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन वतात तेन्ना डॉक्टर प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक रेडी आसताच, पण फक्त आमी थंय मेरेन वचपाची गरज आसा. आनी सगळ्यात महत्त्वाची गजाल म्हळ्यार सेल्फ मेडिकेशन केन्नाच करूं नाकात. ताचो भविश्यान वचून तुमच्याच आरोग्याचेर खूब भयंकर असो परिणाम जावं शकता. तर आयज आमी हांगाच थांबतात. परत मेळुया अशाच एका खास व्यक्ती वांगडा. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.